आमी हांगा आतां खोबरवाड्यान श्री कोटेश्वराच्या पांया कडेन आसा आनी हांगा राती एक बोर्ड पडलेलो विच वॉज व्हेरी टेक्निकली फॉलन. आमकां ती जो हो पडलेलो की खुंपी आसली ती सेव करूंक जाय आसली, एक शेड आसली ती सेव करूंक जाय आसली आनी तशेंच हांगासर त्या बोर्डाक एक 2-3 हेजे आनी ती हाची गांजिलाची हें आसले त्रास जालो कित्याक जेन्ना आमी झाड पळय तें पडटा तें कातरूंक गेले ते गांजील सगळे भायर सरले. सो वी हॅड टू गेट इन द फॉगिंग मशीन, स्मोकिंग मशीन आनी ते सगळी तेंची फॅसिलिटी यूज करून आमकां ते झाड व्हेरी सारकें शांतीन तें आमकां कातरूंक जाय आसलें जावं and at the same time Goa State Fire Force also came for assistance आणि आमची जी डिझास्टर मॅनेजमेंट टीम जी आमच्या सरपंचान कलांगूट पंचायतीक केल्ली आहा विच इज हेडेड बाय मॅनेजर सालीस तोय हांगा पावलो. तेजी टीम हांगासर आसा, तेंच्यांनी ते ग्रास काटर मशीनां हाडल्या आनी ती कामां करून घेता. आनी एट द सेम टायम आमी तुमी मशीन पळोवंक शकतात कित्याक खुबश्या जाग्याचेर झाडां कातरता आनी थंयच उरता. सो आमी हे श्रेडींग मशीन हाडलेलें आहा, ती सोमती आतां पळय आमी झाड कातरला पडलेलें आहा ते सोमते त्या मशिनान घालून तेजो आमी चुरो करतले आनी वीच वील बी सेंड टू द प्लांट. सो हे आनी एक एडेड एडवांटेज हांगासर आमी दिल्ली आसा आमच्या लोकांक. कितें अशें प्रॉब्लम इमिडिएटली आमकां सांगचें करूचें आनी आमी वील बी सर्वीस. आनी दुसरें म्हणटा तें हांगा सगळे लोक कमिटीचे तेंच्यांनी आमकां सांगलें, तेंच्यांनी आमकां कॉपरेट केला एंड वी आर गेटींग द वर्क डन. कितें डॅमेज आहा ते फाटल्याचें ते आमी वील लूक इंटू इट आनी कितें आहा तें करून घेतलें. सध्या डॅमेज कितें जाल्लें डॅमेज म्हणल्यार थंय एक ती शेड आसली पळय हांगासर पत्र्याची ती देंवल्ली आसा बिकॉज द ट्री फेल ऑन टू दॅट. दिपेश सिमी बोरुशकार स्थानीक आणि केअरटेकर कोटेश्वर टेम्पल राखणदाराचें जें टेम्पल आसा कलांगूटान खोबरावाड्यान. सो आमी प्रेसा माध्यमांतून तुमकां सांगूंक सरकारा मेरेन पावोवंक सोदता. तशेंच आमचे जे वॉर्ड मेंबर आसा तेणी काल आमी तांकां कॉल केले आनी आमकां हेल्प मागलें. काल कितें जालें 6-7 सुमार एक वारो येयलो, तितून पावसूय येयलो आनी जगलाणां येयलीं आनी एक भोवरो कोसळ्ळो. त्या टायमार कितें जालें की एक चार्ल्स्टन रिजॉर्ट म्हणून आसा तितूनसून तो रोड आसल्या आनी तेजे मुळांनी बीन उदीक वारो येयना फुडें ते रोड उमटून पडलो तो. आनी तो आमच्या देवळाचेर टोटल डॅमेज जाल्लो आसा. आमकां भरपूर 4-5 लाखाचो लॉसूय जाल्लो आसा देवळाक. तेजे जे चार्ल्स्टनाचे कितें तरी ते स्ट्रक्चर आसले, कंपाउंड वॉल आसले ते डॅमेज जाल्लेले आसा. तशेंच आमी जे आमचे वॉर्ड मेंबर आसा आनी पंचायत आसा तशेंच आमचे लोकल आमदार आसा तेंचे कडेन आमी मागता की आमकां खंय तरी देवळाक मदत करची. नॅचरल क्लायमेटीस हें आसा पळय नॅचरल डिजास्टराच्या मॅनेजमेंटाच्या अंडर आमकां खंय तरी हेल्प करचो म्हणून आमी आशा बाळगयता की आमकां तेंचे कडसून मदत मेळटली.